काँग्रेसीचो व्हडलो एनिमी बीजेपी लोकांनी पुराय बहुमतान काँग्रेसीक वेचून हाडल्यार काँग्रेस गटमूट सरकार करूंक पावतले अशें काँग्रेसीचो खासदार फ्रांसिस्को सार्दिना म्हणटा। वेंचणूक आयोगान जावं खंयच्याच पक्षान तिकेट दिवच्या पयलीं उमेदवाराची वागणूक तशेंच तांचेर आसल्याचे केसीचो अभ्यास करूंक तांकां तिकेट दिवची ती थारोवप गरजेचें आसा अशें सार्दिना सांगता। गोंयचे MLAs जे आतां बसूंक सोदतात, हांव इलेक्शन कमिशनराकूय सांगूंक सोदतां, पार्टीकूय सांगूंक सोदतां, केसो कसली त्यो पळयात। बारकेल्यो आहल्या कांय न्ही, केस घालप म्हणजे तो क्रिमिनल न्ही, ही हॅज टू बी कन्विक्टेड। पूण ती फाटल्यान गेल्या म्हूण तो कन्विक्टेड नाय म्हणून जायना आमच्यान, देखून केस कोटली ती पळोवपाक जाय आनी असले मनशांक तिकेट्यो कोणेंच दिवपाक जायना। तेन्ना गोंयचे जनतेक उलो मारता, काँग्रेसाक 22-23 तरी सीट दियात, तेन्ना बीजेपीच्यान आमगेले आमदार व्हरूंक जायचे नात, कित्याक ऑलरेडी सरकार आसा। कित्याक काँग्रेसाचे व्हडलो एनिमी म्हणटात तो बीजेपी, हेर जे आसात दे ऑल लायक मायंडेड। हिंगा जेन्ना त्यो TMC आम आदमी ते काँग्रेसाचे वोट हाडल्यात वो आमी सगळे जाणात, पूण देयर कॉमन एनिमी इन देयर ओन स्टेट इज BJP।